उत्पत्तीचें पुस्तक आयच्या पयल्या वाचमांत आमच्या पयल्या आवय बापायची खबर करता. आदाम एवेक बऱ्या आनी वायटा मदें विंचूंक सत्या आसली, पूण ही सत्या जबाबदारेन पाळिनान. आदाम एवे आपस्वार्थी जिविताक वेंग मागता. आदाम एवे वरवीं पातकाचो किडो संवसाराक लागता, पातक भितर सरता. देवाक आनी ताच्या उतराक पाळो दिवंक ती विसरतात आनी हे तरेन देवाची कृपा इबाडटा. मनशाक रोचला ते मेरेन तावन बऱ्या आनी वायटा मदें झूज चालूच आसा. देवान वायट वो दुश्ट रोचूंक ना, पूण मनशाच्या काळजांतल्यान तें उत्पन्न जाला. हो वायटाचो आनी पातकाचो दोमदोम मनशाक बुलयत आसा. तरी पूण पडलोल्या आनी आपकुशेन आज्ञाचो भोंग केलोल्या मनशाक देव केन्नाच सांडिना. ताका पातकांतलो निवारूंक आनी आपले सरशी पोत्तून हाडूंक वेगवेगळ्या तरेनी वावुरता. शेकी आपल्या पुता संवसारांत पाठयता. ही जावन आसा बरी खबर मनशा कुळाक. तारण मनीसकुलाक मेळ्ळें. जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाची आपणायलोली भुरगीं आमी जाल्या. पातक सोडूंक सान पावलो एफेसकारांक बरोवन दुसऱ्या वाचपांत आमकां उलो करता. जेजू देव सोयंबाचो जावन आपणाकूच विसरता आनी आमचे भाशेन मनीस जाता. जेजू खालतिकायेचो नमुनो. ताच्या उतराक तीर रावंक सान पावलो आपयता. नव्या करारांत नवी एवे म्हणजे मारिया वरवीं देवान बासायलोलो सोडवणदार फावो जालो. पातकाचो भस्म जालो. मारिया देवाच्या उतराक होयकार दिवन सगल्यांच्या तारणा खातीर आपणाकूच विसरता. मारयेक होय वो ना म्हणूंक सत्या आसली, पूण मारिया जबाबदारेची ओस्तोरी जबाबदारेन होयकार दिता. मारिया आपलेपण विसरून आमचे एक त्यागी जिविताक वेंग मागता. मारये कुरपेन बोल्लोली, कुरपेन जियेली. हेंच आयचें शुभ वर्तमान ताबें करता. ह्या आधुनीक काळार देवाच्या उतराक होय म्हणूंक आमकां जायते फावटी अवघड लागता. संवसारी वस्तू आनी आव्हानां आमकां देवा कडसून पयस व्हरतात. मारिया एक तरणाटें आसतनाय देवाक होयकार दिता आनी देवाची खुशी मानून घेता. आमी तिचे भाशेन देवाच्या उतराक होयकार दिवन जेजूचो पाटलाव करूंक आयज दर एकल्या पासत फावो ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.